सरप्रायझींग दिसता की मार्केटाचे पळय आमचे जे मनीस आसा, मार्केट कमिटी म्हणून आसा आनी दुसरे कमिटीचे आहा, तेणी आयज पर्यंत कांयच रिस्पॉन्सान उलोवंक ना मार्केटाचे बाबतींत. कित्याक जवळ जवळ आतां 1 म्हयनो जायत येयलो मार्केट पणजेचे बंद आसा. लोकांक इतलो प्रॉब्लेम जाता. धाकटे धाकटे वेंडर्स आहा, वेजिटेबल वेंडर्स आहा, मागीर मसाला विकता, तालपत्री वालपत्री विकता, तेंचो सगळ्याचो धंदो आयज चपट जाल्लो आसा. म्हयनो जालो आख्खे गोंयांत चालू आसा फ्रॉम 7 to 1. आनी पणजेचेच मार्केट बंद आहा. कित्याक बंद आसा तें सजमना आनी मार्केट कमिटी कितें करता ती सजमना. आनी हे हितून धंदो नासतना लोकांक ते आतां म्युनिसिपालिटीचे टॅक्स तेंचेर एप्लिकेबल जातले तांकां. आयज बाय एंड ऑफ मे तिणी आयज टॅक्स तांकां फारीक करप म्हणून सांगला. पूण तिणें एक्सटेंशन आतां 1 म्हयनो तांकां दिला अप टू जून लेगून फारीक करपाक. जेन्ना धंदोच ना बावड्या, तुमीच धंदो बंद केला जाल्यार ऑन वॉट ग्रावंड्स आर यू ऑल डिमांडींग देम टू पे द टॅक्सीस? हो म्हाजो पयलो प्रश्न. हांवें कावन्सील रिजोल्युशन घेवन 4 म्हयनो तांकां गेले ते फावटी वेव करपाचो इम्प्लिमेंटेशन जाला, पास जाला आनी कन्फर्मूय जालें आनी अप्रूव जाल्लें आसा. पूण ते आयज पर्यंत ते तिंगा इम्प्लिमेंट करिना. म्युनिसिपालिटीन आयज लेगून इम्प्लिमेंट करना. सो हांव डिमांड करता म्युनिसिपालिटी कडेन आनी पब्लिका कडेन, स्पेशली हे मार्केट आनी आमचे शॉप ओनर्स आहा तांकां डिमांड करता, तुमी टॅक्स फारीक करता आसतना एज पर लॉ आहा 4 म्हयने तांकां वेव जावचो, तो इम्प्लिमेंट करून घेवचो म्हणून. आनी थ्रू दीस प्रेस हांव आनीक डिमांड करता की एटलिस्ट मिनिमम 4 म्हयन्यांचे ऑफिशियली आहा ते 6 मंथ्स दिवचे. कित्याक ऑलरेडी 1 म्हयन्याचो धंदो ना, तेंचो बिझनस ना, कांयच ना, आनी तुमी टॅक्सीस हें करता. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हावस टॅक्स ऑल्सो फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज, बट इवन सायन बोर्ड्स आनी दुसरे पळय टॅक्स आहा तांकां तुमी वेव ऑफ करचो. 1 म्हयनो धंदो ना आनी तुमी खंयचो म्हणून टॅक्स तुमी तेंचेर ऑन वॉट ग्रावंड्स आर यू गोइंग टू कलेक्ट दीस? हे आमचेच पणजेच्या लोकांक इनजस्टीस जाता. इनजस्टीस ही पणजेच्याच लोकांक जाता. आनी तरी आसतना पणजेचे लोक हांव नको कित्याक वयर फुडें सरना आनी हें करना ते. आनी हे इनजस्टीस आमकां जावंक लागल्या रायट फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स. पेंजीम वॉज द बेस्ट कॅपिटल सिटी, पूण 2000 हितून सान ही सगळी वाट जायत गेले आनी प्रॉब्लेम जायत गेले. फुडलो म्हाजो हें आहा प्रश्न म्हणटा तो ते दिसा तेणी कोवीड पेशंटांक लागून वा सगळ्यांक लागून डिस्कावंट दिला आनी हें दिला, फ्री सर्विसीस दिल्या. आतां फ्री हर्स वॅनाची सर्वीस पळय ती तेणी दिवंक ना, ही हांवें पास करून घेतल्या. वेन सुरेंद्र फुर्ताद वॉज द मेयर, तेन्ना कोविडाक लागून प्रॉब्लेम जाल्लो तेन्ना हांवें ताका सांगलां, तेच्या पयलीं ताका सांगलां मिटींग जावचे पयलीं, तेन्ना कोवीड वा कांयच नाहलो, तेन्ना ताका सांगलां पणजेच्या लोकांक आमी टॅक्सान टॅक्स घालता आनी कांयच बेनिफीट दिना. सो हर्स वॅन एक फ्री दिवची म्हणून पणजेच्या लोकांक. मागीर थिंगा आमचें डिस्कशन जालें आनी मागीर हांवें ती पास करून घेतली. पणजेच्या लोकांक विथीन द लिमिट्स फ्रॉम पेंजीम आनी अप टू बांबोली लोकांक टू एंड फ्रो शटल करपाक फ्री सर्विसीस दिवचे म्हणून. दीस इज नॉट डन बाय दीस मेयर, दीस हॅज बीन डन बाय मी आनी एप्रुवल आहा आनी सगळ्यांक खबर आसा. आमचे आदले थिंगासोर आहा जायते, वसंत अक्षिकार आहा, विचार तेंच्या कडेन, कोणा कडेनूय विचार. दीस प्रपोजल इज मायन एंड नॉट डॅम. मेयरान आपल्याक एक सपोर्टींग स्टाफ दवरला. नॉर्मली म्हाज्यान ताका OSD म्हणूंक शकना. कित्याक OSD म्हणटा केन्ना लेटर ऑफ अप्रुवल हातीन पडटकूच वो ताका लेटर दितकूच कन्फर्मींग दॅट ही इज एन OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी टू मेयर म्हणटकूच OSD म्हणूंक जाय. पूण ताणें थिंगासर त्या मनशाक दवरला आपल्याचे आनी तो सगळी डिक्टेट करता आतां म्युनिसिपालिटी आनी ट्रान्सफर सगळे स्टाफाचें तो पळयता, वीच इज इल्लिगल. आयज पर्यंत ताका अपॉयंटमेंट दिला, तेजें लेटर करूंक ना. लेटर वचोंक ना मेयरा कडल्यान दॅट ही वॉन्ट्स एन OSD. तें लेटर वयतकूच तें DMAक वचोंक जाय. DMAक सान तें एप्रुवल घेवन थ्रू सेक्रेटेरिएट अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीन थिंगाच्यान तेजी अपॉयंटमेंट ऑर्डर येवंक जाय वीथ तेजें पे स्केल एवरीथींग कितलें डेमोरेशन. हें अजून जावंक ना. म्हयनोभर जालो तो थिंगाच्यान बसून तो डिक्टेट करता, वीच इज रॉंग. आनी आयज तेणें फाटल्या 4-5 दिसां सगळे स्टाफाक बेश्टे अननेसेसरी ट्रान्सफर केले फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर. जे पळय इतले वर्सां सारके सिस्टमॅटीक काम करताले ते. अँड दीस स्टाफ आर व्हेरी व्हेरी अपसेट ऑन दीस इश्यूज. अँड ही जस्ट टेक द फायल्स अँड गिव इट टू द कमिशनर हू ब्लायंडली सायन्स. तो कमिशनर त्रासान पडटलो.
कोणूय लिगल एस्पेक्टान वचोन आनी तेजें व्हेरिफिकेशन करी जाल्यार ट्रान्सफर करतलो बिकॉज ही हॅज नो रायट. हें अशें म्युन्सिपालिटीन चलना. सुरू आहा जाल्यार मार्केट सुरू करूंकूच जाय न्हू. मार्केट कित्याक बंद? व्हेजिटेबलांक तांकां कित्याक प्रॉब्लेम? मसालेवाल्यांक तांकां कित्याक प्रॉब्लेम? ते सकाळीं फुडें येतात आनी सांजचे नुस्तेकारांक तांकां कित्याक प्रॉब्लेम? कोविडा खातीर स्टॉप केला. कोविड खातीर कितें पणजेनूच आसा? ना, म्हापशांय बंद आहा, सगळ्याक बंद आहा. ना, पूण पणजेचे पयलेंच बंद केला. पणजेचे कशें बंद केलां? अकस्मात येयले आनी ते बाबडे विकताले. उठा म्हणून तांकां काडून घातले. lot of gathering was happening because of the their shop. No, but you should inform you. No, I should warn you. No, first from tomorrow onwards, you please go. They came that time only and they vacated it. Okay, suppose market परत सुरू केलं जाल्यार social distancing कशें करायचं? मार्केट बंद करून गेले ते फावटी तेन्ना उदय मडकयकार आसलोलो आनी आमी आहलेले तेन्ना कावन्सिलान आनी आमी डिसिजन घेतलें की हे बारीक पळय लोक आहा तांकां खूब त्रास जाता धंदो करपाक. सो आयनॉक्सा कडल्यान आमी फूल लायन दवरली आनी SOPs घातले आनी तांकां बसयले. यू आर अवेर ऑफ दॅट. आनी तांकां बरे भशेन सोशल डिस्टन्सिंग घालून मास्क घालून तांकां स्मॉल टायम पळय आमचे आसता तर आतां हांवें मेन्शन केलें तें तांकां धंदो करूंक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी तिणी धंदो केला. हांव तुका सांगता फूल मार्केट ओपन करीत नाका. ते थोडे जाण बावडे हँड टू माउथ म्हणटा ते पळय मनीस आसता तांकां तरी दिया. बाब आतां गोंयभर जेन्ना कर्फ्यू लायला तेन्नाच्यान आतां म्हयनो जालो ऑलमोस्ट सगळ्याक बंद आसा दुकानां, सगळ्याक मार्केट बंद आहा. तुमची विलेजीनी पळया तुमी. विलेजीनी शॉपां तेंची शॉपां म्हाजो बिझनसाचे पळय सगळीं शॉपां बाबा उक्ती आसा. पूण टील 1 o'clock. 1 o'clock आमचो हिंगा 1 o'clock दवर म्हणून सांगता. हांव तुका फूल टायम खंय सांगता दवर म्हणून. आय एम नॉट सेयिंग दॅट. गव्हर्मेंटान रिस्ट्रिक्शन दिला 7 to 1 तेजेच दवर. आनी हांव तुका सांगता भितरलीं व्हडलीं शॉपां उगड नाका. मिनिमम हँड टू माउथ पळय मनशांक ना तांकां दिया न्हू ऑपॉर्च्युनिटी. Do you want to say that mayor is incapable to solve these issues? No, I cannot say within a 1 month's time. I cannot judge him. No.